नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची म्हायती दिली. ह्या वेळार मोपा विमानतळाच्या येणावळी विशीं स्पश्टीकरण दितना 7 डिसेंबर 2024 सावन मोपा विमानतळावयल्यान मेळपी एकूण येणावळीचो 36.99% वांटो गोंय सरकाराक फारीक जातलो अशें तांणी सांगलें. हे आदी जाल्लो कळाव हो सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश दिवपाक कळाव केल्ल्यान जाला तेन्ना विरोधी पक्षान फटिंगपणाचे केल्ले आरोप हे सामके चुकीचे आसात अशें तांणी स्पश्ट केलें. पयलो विशय जो आशिल्लो इट इज एन सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जालो विच इज 2 years. द कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी विच इज ऑलमोस्ट 634 days which is from the 3rd September 2020 to the 30th of May 2022 हो जो CODचा एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 to 31st of May 2024. Commencement of the date of the payment of the annual premium 31st of May 2024 हो जो आसा तो 7th of December 2024 जालो. The commercial operation of the GMR which is started on the 6th of December 2022. त्या खातीर फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स इट इज एन 2 years which is then 7th of December 2024. केंद्र सरकाराच्या सर्वोत्तम सेवा येवजणेचेर उजवाड घालतना ह्यो सेवा दिवपी ग्रामीण मित्रांक 150 ते 250 सेवा म्हयन्याक दिवप बंधनकारक आसा आनी माहिती तंत्रगिन्यान खातें हाचें नियंत्रण दवरतलें अशें तांणी मुखार सांगलें. विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड अंडर द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिलिव्हरी ऑफ द गव्हर्नमेंट सर्विसीस टू सिटीजन ही ती सर्वोत्तम सेवा योजना जी आपण CSCच्या अंडर चलयता ताच्या खातीर तांकां 15,000 रुपीज पर्टिक्युलरली क्वार्टरली तांकां पेमेंट करपाचें तांकां थारल्या. इट इज एन ज्यो आमच्यो CSCs ज्यो सेवा दिता पळय न्ही तांच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही सुरवात केल्ली योजना आसा. गोंयान एट प्रेझेंट तशी 140च्या पेक्षाय चड सेंटर गांव लेवलाचेर चलता आनी ऑनलायन पर्टिक्युलरली कितल्यो सर्विसीस ते कवर करतले तेजेर 150 to 200 सर्विसीस तेंच्यांनी कवर करपाक जाय आनी तांचो रेटूय तितून ठरला. रिवॅम्प अँड डिजिग्नेटेड ऑफ द ग्रामीण मित्र एट द डोर स्टेप्स टू द गव्हर्नमेंट सर्विसीस म्हणजे मिनिमम 150 सर्विसीस आहा पळय पर मंथ तांच्यांनी त्यो कंप्लीट करपाक जाय. त्या सर्विसीसा प्रमाणे तांकां पेमेंट दिवपाचो आहा पळय न्ही तो ठरला. IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ते मॉनिटर करता. दक्षिण गोंयांत भारतीय जनता पक्ष सोपूंक ना मात कांय धर्मगुरूंनी केल्ल्या हस्तक्षेपाक लागून भाजपा उमेदवार वेंचूंक नेवंक ना अशें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें. प्रदेश म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांचे वांगडा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी राज्यभरांत 27 विधानसभा मतदारसंघांत भाजपा उमेदवारांक मताधिक्य मेळ्ळां अशें स्पश्ट केलें. साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें धर्मगुरूंचे इंटरफेरन्स जाल्लेलें हे आमी अजूनही तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा. काय खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केलेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो. आमचो स्टँड चेंज ना. आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड. येस हे पोलरायझेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा. कित्याक आयज आमी पळयता कितें जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटींग जाल्लेलें आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर संमेलनात वांटो घेवपा खातीर आज इटलींतल्या आपुलिया हांगा वचपाचे आसात. तांचे भोंवणे विशीं विदेश वेव्हार खात्याचे सचिव विनय क्वात्रा हांणी काल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिल्ली. ह्या शिखर संमेलनात संबंदीत वांगडी देशांच्या मुखेल्यांत आस्पावीत जावपा खातीर निमंत्रण दिलां. सेगीत 3रे फावट सत्ता मेळयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही पयलीच विदेश भोंवडी आसा. आपल्या भोंवडेंत प्रधानमंत्री भारत आनी उणी उदरगत जाल्ल्या देशांच्या मुखेल्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास करपाचे आसात. नीट परीक्षेच्या प्रकरणा विशीं आज सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दीत 6 परीक्षा केंद्रांतल्या 1563 विद्यार्थ्यांक 23 जून दिसा परत एक फावट परीक्षा दिवपाचो पर्याय दिलो. ह्या 6 केंद्रांतल्या विद्यार्थ्यांक परीक्षा दिवपाक कळाव जाल्ल्यान भरपाय म्हण ग्रेस मार्क दिल्ले. हातूंतल्या खुबश्या विद्यार्थ्यांक पैकींतले पैकी मार्क मेळिल्ल्यान ह्या निकाला आड न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकार दितना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आमी साबार विशयांचेर गंभीरतायेन नदर दवरून आसात आनी जांका लागून हो घुसपागोंदळ जाला तांचेर कारवाय जातली अशें स्पश्ट केलें. आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए. 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा. वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा. ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं. शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है. अरुणाचल प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे पेमा खांडू हांणी आज सेगीत तिसरे फावट सोपूत घेतलो. तांचे वांगडा चोना मीन हांणी उपमुखेलमंत्री म्हणून पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक हांणी तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. इटानगर हांगा जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू, आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांचे सयत हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. हालींच जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेत अरुणाचल प्रदेशांत सत्ताधारी भाजपाक 60तल्या 46 सुवातींचेर जैत मेळिल्लें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज संरक्षण मंत्रालयाचो कारभार स्वीकारलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्याक परतून एक फावट संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी दिल्या. हे खातीर तांणी उपकार मानून संरक्षण मळाचेर देशाक आत्मनिर्भर करप हीच मोख आसतली अशें तांणी म्हळां. संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी राष्ट्रीय झुजा स्मारका कडेन वचून वीर जवानांक आर्गां ओंपलीं. दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है. मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है. यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है. और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है. +92 ह्या नंबरा वयल्यान येवपी फोन कॉल घेतना लोकांनी सादूर रावचे अशी स्पष्ट शिटकावणी दक्षिण गोंय पुलिसांनी दिल्या. 2 दिसां पयलीं दक्षिण गोंयांत 2 जाणांक अशे फटीचे फोन आयिल्ले आनी पयशे मागपाच्यो घडणुको जाल्ल्यो. ह्या फाटभुंयेर पुलिसांनी ही शिटकावणी दिवन गरज पडल्यार पुलिसांच्या 112 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क साधपाचें कळीत केलां. कुवेतांतल्या मंगाफ वाठारांत एका 6 मजली इमारतीक अचकीत उजो लागिल्ल्याच्या घडणुकेंत सुमार 50 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 50 परस चड गंभीर जखमी जाल्यात. ह्या घडणुकेचे फाटभुंयेर विदेश वेव्हार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग ताकतिकेन कुवेताक रवाना जाल्यात. उजो लागिल्ल्या ह्या इमारतींत 200 परस चड भारतीय कामगार रावताले. अपघातग्रस्तांक मदत दिवपा खातीर भारत सरकारान खासा टोल फ्री नंबर जाहीर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत ह्या घडणुके खातीर दूख उक्तावन भारतीयांच्या मदती खातीर केंद्र सरकार जायती मदत करतले अशें स्पश्ट केलां. न्यूयॉर्कांत सुरू आशिल्ल्या 2020 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत आज सांजे 8 वरांचेर बांगलादेश आनी नेदरलँड हांचे मदीं खेळ जावपाचो आसा. मजगतीं काल भारतीय पंगडान अ गटांतल्यान साखळी फेरयेच्या लढतींत अमेरिका पंगडाक 110 धांवड्यांचेर रोखून धरलें. कुरू बावलो जाले उपरांत अमेरिका पंगडान पयली फलंदाजी घेत 20 षटकांत 8 गडे वगडावन 110 धांवड्यो केल्यो. हाका जाप दितना भारतीय पंगडान 18.2 षटकांत 3 गडे वगडावन 111 धांवड्यो करून अमेरिकेक हारयले. गोंयच्या सगळ्याच वाठारांनी मोसमी पावसाक सुरवात जाल्या. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची फटकेबाजी सुरू आसा.
आज सकाळ सावन पुराय गोंयभर व्हडा प्रमाणात पावस पडलो. सकल वाठारांत उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीचेर लेगीत परिणाम जालो. पावसाचो जोर आनीक 2 दीस असोच उरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवा भेट दियात. तशेंच डीडी चॅनल आटा टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 128चेर उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.